असे म्हणतात that your work should speak more than your words, but does it hold true when you speak about corporate social responsibility? Maybe in many cases no, but definitely yes when I speak about Lupin Pharmaceuticals. Lupin Pharmaceuticals under the banner of Lupin Foundation फाटली कितकीशीच वर्सां ग्रासरूट लेवलाचेर काम करता, लोकांक एम्पावर करता. आयज आमी या अशा एका गावात बिचोली तालुक्यांतलो हो गांव कुडण्या गांवान या आनी पळोवया थंयसर लुपीन फाउंडेशनाच्या अंडर कितकें काम जालां तें. पयलीं आमी पळोवया एक फंक्शन जे जालें अंडर थंय आसले CM चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आणि लुपिनाची एंटायर टीम असली थंय वर्मी कंपोस्ट प्लांटचो इनॉग्रेट केलो. तशेंच तांच्यांनी कम्युनिटी फार्मिंगाक एनकरेजमेंट दिली आणि मोर इम्पॉर्टंटली थंयसर एक बस शेल्टरचें इनॉग्रेशन सुद्दां केलें. पळयात हे ग्लिम्सिस आणि परत या बिकॉज देर आर सो मेनी स्टोरीज अबाउट लुपीन दॅट आय वॉन्ट टू शेअर टू यू अँड एनकरेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन युअर विलेज ऑल्सो. आज योगायोगान 3 प्रोजेक्टांचे इनॉग्रेशन माझ्या हस्ते कुंडण्या गावात ग्रामपंचायत क्षेत्रात झाले. द फर्स्ट इज एन गांडूळ खत निर्मिती प्रकल्प जो लुपीन फाउंडेशनच्या सहकार्यान गोमांच्या डेअरीचेर जालो. त्या तांच्यांनी पुराय सपोर्ट जो आसा त्या गांडूळ खत प्रकल्पा खातीर तांच्यांनी केलो. त्या निमित्तान वी इज अ ट्रेनिंग युनिट फॉर द फार्मर्स from surrounding the Bichole Taluka. They can come, they can have the training of the organic manure at Gomanchal farm. The first. Second, there is a biogas plant inauguration program at a Gomanchal dairy. आम्ही बरेचशे फावटी शेणांतल्यान बायोगॅस जाता आणि खूबशे जाण ह्या प्रकल्पाक वचपाक पळयना. पण ह्याय प्रकल्पाक खूब मोठ्या प्रमाणात आमी पळयता की सबसिडी आसा गव्हर्मेंटची अवेलेबल. तोय प्रकल्प बायोगॅसचो प्रकल्प तांच्या सहकार्यात गोमांचल डेअरीचेर जालो. तिसरो आमी जेका बस शेडीचें इनॉग्रेशन कुंडण्या ह्या परिसरांतल्या गांवाक हांगासर बस शेड नाशिल्ली तेजो इनॉग्रेशनचो प्रकल्प जालो. आणि चवथो तेकाच भर म्हणून की आत्मनिर्भर भारत हा स्वयंपूर्ण गोवा हाच्या अंतर्गत आमी जेका म्हणटा की बॅकयार्ड पोल्ट्रीची सुरवात जावची आणि त्या बॅकयार्ड पोल्ट्रीची सुरवात जावपा खातीर आमी जी कोंबडी आनी हे लागता तेजे डिस्ट्रिब्युशन्स तांच्यांनी लुपीन फार्मास्युटिकल्सच्या वतीन एक 10-12 फार्मर्सांक तांच्यांनी कोंबडी डिस्ट्रिब्युशन्स जे बॅकयार्ड पोल्ट्री सुरू करपा खातीर प्रमोशन्स जे आसा हे लुपीन फार्मास्युटिकल्स कंपनी हांच्यांनी केलें. हांव खरोखरूच कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर द लुपीन फाउंडेशन. दे आर डुईंग द वेरियस CSR एक्टिविटी इन द स्टेट ऑफ गोवा ड्युरींग द पॅन्डमिक ऑल्सो. दे हॅव सपोर्टेड वेरियस अक्रॉस द स्टेट इन वेरियस एक्टिविटी दे डीड द स्टेट. सो always welcome for this type of CSR activity from the Lupin and from the other company also. Once again I am congratulating for all the 3-4 projects which they have dedicated to the public in my constituency. वेल अशा ह्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीची खंयच्यान तरी सुरवात जावपाक जाय. ही गोंयांत सुरवात जाली फाटली काही वर्सांनी जेन्ना लुपीन गोवान आयले आणि तांच्यांनी आपल्या फाउंडेशनाचें काम हांगासर गोंयांत सुरू केलें. बट हाची सुरवात देशान खूप पयलींपासून जाली, राजस्थानच्यान सुरू जाल्ली. हाच्या बद्दल चड जाणून घेवया लुपीन फाउंडेशनचे वायस प्रेसिडेंट तशेंच सायट हेड एट गोवा श्रीनिवास राव कलाकुंतला. ताचे कडेन जाणून घेवया ही सुरवात कशी जाली, हाजें मोटिवेशन कितें आणि तांचें विजन कितें आसा तें. Our late chairman Dr. Deshbandhu Gupta ji started in 1988 October 2nd in the state of Rajasthan with 35 villages. This Lupin Foundation as a part of CSR. Of course, Indian government came the CSR in 2014. The way back it was started, the Lupin Foundation under CSR activities, and we covered many villages. From 35 villages, we covered more than 3,400 villages as of now. And we want to give back to the society. The main intention of our chairman is to develop the rural
areas, particularly people who are not exposed too much on the education, business or any other economical development. There they want to develop. He has started there. As I initially told you, the rural development is the main focus for the CSR activity before the government initiative. We found in Goa, if you'll see, we are in the Verna, where a little bit developed area when compared to that area where we have selected. We have done a little survey with a small team and all that. We found some villages which are backward, and also there is a need for the people. People have the talent, but there is no focus and vision for them. Just we want to support them. There we have started. In Kudnem village, when we have started, we have taken some help with the local panchayat, and also once we asked the Honorable Chief Minister of Goa, he was also positive, so we have started the work there. And now you see, when we are telling about vermicompost will be made with the cow dung or any husbandry it is required. When we are taking that, a family, if they are having the cow or buffalo, 2 or 3, it will give some milk. Economically, he will be safe, and self-employment will be generated. There is no need to depend on others. From there, the dung is used for the biogas, where we are using the LPG. If you have normal family, of small family, it will take 200 or 300 rupees per month will be the saving on biogas. For constructing the biogas, government is also giving some subsidy, and we will also support for them. And from there, when the biogas came, after that, the waste we can use for vermicompost, and it will be used for the organic cultivation. Because the future, if you will see in Goa type of place, the labor cost is very high and limited people will be available. Here, if you won't produce a premium quality product, even it is an agriculture or industry, whatever it may be, it is not viable to the person who is doing. So if you are doing with the agriculture, organic farming, the cost will be better, premium price you will get, and you can sustain. कुडण्या गावातले गोमांचल डेअरी फार्मिंग, कम्युनिटी फार्मिंग जे असले ते तुम्ही पळयले. थंयसर वर्मी कंपोस्ट प्लांटाचे इनॉग्रेशन तुम्ही पळयले, बट तुम्ही जेन्ना ग्लिम्सीस पळयले, तुम्ही विज्युअल्स पळयले, तेन्ना डेफिनेटली तुमकां अशें दिसलें की फार्मिंग इज द नेक्स्ट थिंग दॅट एवरीबडी शूड पर्स्यू. हाज्या बद्दल चड जाणून घेवपाक आमी मेळोया सुभाष मळीक हांकां, जे डायरेक्टर आसा गोमांचल डेअरी, आणि जाणून घेवया तांचो प्रवास आणि मोर इम्पॉर्टंटली लुपीन फावंडेशनचे तांकां कितके सहकार्य मेळ्ळां तें. लुपीन फाउंडेशन आमकां सांगलें की तुमच्या जे पळय गोमांचल डेअरी आहे, तुमचे कम्युनिटी डेअरी फार्मिंग चलता, त्या डेअरीक आमी थोडो हेल्प करूंक सोदता अशें म्हटलें तेंच्यांनी. तेन्ना आमी म्हटलें की डे टू डे एक्टिविटीजान आमकां जे वर्मी कंपोस्ट युनिट लागता, आतां जशें स्टेट गव्हर्मेंटान म्हटलां की ऑर्गेनीक स्टेट अशी डिक्लेअर केल्ली आसा. त्या खातीर आमच्या कडेन येदे मोठ्या प्रमाणान आमच्यो गायी आसा, येदे मोठ्या प्रमाणान शेण आसा, आनी तेजें कन्वर्ट करपा खातीर जी ऑर्गेनीक हें करपाक मॅन्युअल करपा खातीर आमकां लुपीन फाउंडेशनान आमकां वर्मी कंपोस्ट युनिट दिल्लें आसा. तशेंच लुपीन फाउंडेशनान आमकां जे आमचे बायोगॅस आसा, आमचे जे कामगारांक आसा बायोगॅस जाय पडटा, ती आमच्या कडेन मोठ्या प्रमाणान शेण आसा, तेजे शेणाचें कन्वर्ट करून आमकां बायोगॅस ही आमच्या कामगारां खातीर आमकां बायोगॅस दिल्ली आसा. त्याच प्रमाणे आमकां लुपीन जे फाउंडेशन आसा आमच्या गांवा खातीर वेगवेगळे योजना करता, जेंच्यांनी फार्मरा खातीर, जशें आमच्या हांगासर फार्मर गांवांतले फार्मर हांगासर दूद घेवन येता, तेंच्यांनी पळयलें की ते दूद जेन्ना घेवन हांगासर येता ते प्लास्टीकचे कॅन घेवन येताले. तेन्ना लुपीन फाउंडेशनान म्हटलें की तुमकां आमी एक हेल्प म्हणून तुमकां आमी एक स्टीलचे कॅन दिता. म्हणजे अशे आमचे 15-16 आमचे जे फार्मर आसा त्या फार्मराक लुपीन फाउंडेशनान तांकां स्टीलचे कॅन दिल्लेले आसा. लुपीन आमकां वेळोवेळी म्हणजे फार्मराक कशें अपलिफ्टमेंट करतले ते पळयता. आतां तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें की म्हणजे जे आमचे इंडिविज्युअल जे फार्मर आसा तांकां तेंच्यांनी म्हणजे जेचे कडेन 5 गायी आसा, कोणे कडेन 5 म्हशी आसा, अशे जे बारीक बारीक युनिटी फार्मराक तेंच्यांनी आतां हें केलां की जे बारीक बारीक वर्मी कंपोस्ट युनिट ल्हान युनिट आसता ते तेंच्यांनी दिवपाचें थरयलां. म्हणजे जेणे करून जे शेतकऱ्यांक खंय तरी तेंच्या हातीसून मदत जावची आनी खंय तरी एक ग्रामीण भागांतलो शेतकरी वयर सरचो, हे तेंचें एक उद्दिश्ट आसा. हांव तेंचे मॅनेजमेंटाचे तेजे आमचो लुपीनचे CSR एक्टिविटीज आमचो फ्रांसीस पळयता तेजे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच तेणी जे फार्मरांक अपलिफ्टमेंट करपाक जे करूंक जाय तें फार्मराक हेल्प करपाक कोण आसना. आमचे गव्हर्मेंट फार्मरांक आमी सपोर्ट करता, म्हणजे सबसिडीज इन मॅटर ऑफ सबसिडी दिता आमी. पूण अशी खंय तरी बाबा कंपनी बाबा फार्मराक जर वयर काडीत जाल्यार फार्मरांनी आनीकूय वयर सरतलो, तेजें उत्पन्न वाडटलें. ह्या खातीर हांव लुपीनाचें देव बरें करूं म्हणटा.
अशें म्हणटात की फार्मर्स आर द बॅकबोन ऑफ एनी सोसायटी अँड सो इज विथ गोवा अँड इंडिया. गोंयांत जरी फार्मिंगाक चड एनकरेजमेंट जरी सरकार दिता, बट ऑब्वियसली खंय तरी आमी किंवा यूथ खंय तरी फाटीं सरता. बट लुपीन हें एनकरेजमेंट आनीक मातशें फुडें व्हरोन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंडर लोकांक एम्पावर करता. जाणून घेवया अश्योच दोन काणयो. एक आसा दिनेश गुरव आनी दुसरे विश्वंभर गांवस हांच्या कडच्यान. आमच्या गांवांत गेल्या वर्सा लुपीन फावंडेशन ही संस्था येवन तेंच्यांनी गांवा खातीर कितें तरी मदत करपाची अशी सर्वे केली. तितून जायते शेतकरी सगळ्यांनी तांकां प्रोत्साहन दिलें. आनी गेल्या वर्सा आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या हस्ते तेंच्यांनी आमच्या गांवांत जे शेतकरी आहा तांकां जो दुदाचो धंदो आसा तांकां किटल्यो म्हणा. आनी गेले वर्सभर आमी पळयता सांखळे बाजारांत गेल्या उपरांत ते सत्र्यांचो ते आमच्या गांवचे जे बारीक बारीक भाज्येकार बी आहा ते बऱ्या पैकी उपयोग करता. बरो तेंचो उपयोग जावन तांकां फायदो जाता. आमी गेल्या वर्सा पर्यंत पारंपारीक आमचे बारीक बारीक पोरसां म्हणून कितें आहा तितून भाजी तयार करताले. पूण तेंच्यान पळयलें आमी भाजी तयार करून ते आमी बागायतदार सोसायटीन वचून सारें हाडप तें घालप आनी तेंच्यांनी आमकां पटोवन दिलें सगळ्या गांवच्या शेतकऱ्यांक की ते साऱ्या बसून लोकांक कितली लुकसाण जाता. भाजयेक सारें घातल्या उपरांत ते साऱ्याचें कॅमिकल जें आसा विश कशें भाजयेन वचोन तेजे पसून लुकसाण आरोग्य कितली जाता हें पटोवन दिलें. आनी तुमी ऑर्गेनीक म्हणजे शेणाच्या हेज्या पसून कशें तयार करप साऱ्यान ते भाजयेक घालून ते कसो फायदो जाता हें पटोवन दिल्या उपरांत गेल्या वर्सा आमी प्रयोगीक तत्वाचेर आमकां तेंच्यांनी गांयदोळ खत स्वता तेंच्यांनी गाडयेन घालून आमकां बॅगां आमच्या घरा कडेन पर्यंत पावयलीं. ती आमी शेताक घालून प्रयोग करून पळयलो. शेताक बऱ्या पैकी उपयोग जालो. बरी म्हणजे वर्सा पिकताले तेज्या पेक्षा बरें भात पिकले पीक येयलें आमकां. म्हणून अंदू तेका लागून आमी तेंचे कडेन संपर्क सादलो आनी तेंच्यांनी तशें आहा आमी तुमकां ते गांयदोळ खत तयार करपाक प्लास्टीकची कीट आसा पिशव्यो त्यो तुमकां आमी दिता. तुमी तुमच्या हितून तयार आमचे कडेन सगळें साधन आसा. म्हशी आसा गायो आसा हेजे करून आमकां तेका रॉ मटेरियल जे साधन कितें जाय तें आमचे कडेन आहा म्हणटू उपलब्ध आहा म्हणटू तेंच्यांनी आमकां तेजो फायदो घेवपाक ते आमकां आतां ते हें गांयदोळ खत तयार करपाची आमकां ती कीट दिल्ली आहा. तितून आमी गांयदोळ खत तयार करून स्वता आमच्या बारीक पोरसांनी म्हणा जावं शेतान जी भाजी भात तयार करता तेका आमी स्वता ते आतां आमी घालूंक शकता अशें तेंच्यांनी आमकां दिल्लें आसा. आनी हेज्या पसून आमकां गांवा खातीर खूब फायदो जाल्लो आसा. नमस्कार, म्हजें नांव विश्वंभर गांवस आनी हांव नावेली सांखळी म्हणजे सांखळी वाठारांत मतदारसंघांतल्यान नावेली गांव जो आसा आनी त्या गांवा मदीं एक आमचो मायणा वाडो आसा त्या भागांत आमी आसात. आनी विशेश करून आत्तां आमी जे आसा ते आमचे मायणा जे शेत आसा त्या शेता मदीं आसात. आनी जे हांवें कल्टिवेबल लँड जी आसा ती वेरियस क्रॉप आतां आमी घेवपाक स्टार्ट केल्ल्या. फर्स्ट ऑफ ऑल जे क्रॉप आसा ते काकडी आसा, दोडगी आसा, दुसरे वांगी, मिरची आनी करेला, पाले भाजीची सगळी म्हणजे तांबडी भाजी, ही पालक, मेथी, मुळो अश्यो सगळ्यो वरायटीज घेतलेल्यो आसा. आनी हे जे आमी करतात ते संपूर्णपणे ऑर्गेनीक म्हणजे जैवीक च्या माध्यमांतल्यान आमी करता. आनी जैवीक आमी करतना हांवें स्वता वर्मी कंपोज तो थोडो एक 8 बॅग घेतल्या आनी 8 बॅग घेवन त्या बॅडान आमी शेण पालो पाचोळ घालून तेजो वर्मी कंपोज तयार करता. आनी ह्या सगळ्या ऑर्गेनीक फार्मिंगाक विशेश करून लुपीन जी इंडस्ट्री आसा त्या लुपिनान आमकां ऑनलायन ट्रेनींग सेशन आमकां घेवन दिल्लें आसा आनी तेजो आमकां खुबश्या प्रमाणांत हांगा हे ऑर्गेनीक फार्मींग करतना लाभ मेळिल्लो आसा. त्याच प्रमाणे तेंचे कंटिन्युअसली आमकां जें कितें सहकार्य जाय तें मेळटाच. विशेश करून ICAR हेंचेर आमकां सहकार्य आसा आनी गोवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हेंचेय बी आमकां ह्या फार्मिंगाक मोठ्या प्रमाणांत कॉपरेशन आसतात. आनी विशेश आमकां जे मार्केटिंगाचो विशय आसा तो मार्केटिंगाचो विशय जो जावन आसा आमचे गोवा फलोत्पादन महामंडळ हे आमकां सर्वतोपरी सहकार्य करीत आसा जेणे करून आत्मनिर्भर भारत ह्या कॉन्सेप्टाचेर हांव स्वता आत्मनिर्भर
चेर काम करता. प्रत्येक गावातले घटक आपलो पंच इलेक्ट करता आणि ते पंच मागीर सरपंच आणि ऑब्वियसली ह्या पॅनलाच्या अंडर गावाचो विकास जाता, गावाचें काम जाता. हाका सरकाराचे फाटबळ मेळटा ते मेळटात. प्लस काही कॉर्पोरेट चे रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंडर तांकां थोडे फंड्स मेळटा किंवा तांकां एनकरेजमेंटूय मेळटा. अशेंच एनकरेजमेंट मेळ्ळा लुपीन फावंडेशनचे कुडण्या पंचायतीक. आणि जाणून घेऊया सरपंचा कडच्यान की तांच्यांनी फक्त फार्मर्साकूच न्हू किंवा बाकीच्या सेक्टराकूच न्हू तर पंचायतीक तांच्यांनी कशी मदत केल्या हे जाणून घेऊया सरपंच खुद्द सरपंचा कडच्यान. हांव ॲडवोकेट महेन एकावडे. हांव कुडणे ग्रामपंचायतीचो सरपंच. तुमकां सांगूंक सोदता की लुपीन फावंडेशन वेर्णा हे सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेज्या अंडर तेंच्यांनी कुडण्या गांवा खातीर खूब कितें कितें केल्लें आसा. एक तरेन कुडण्या गांव तेंच्यांनी दत्तक घेतला आनी डेवलॉपमेंटाची खूब कामां ते कुडण्यान करता. आनी ती कामां घेवपाक लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या खास आग्रहा खातीर कुडण्या गांवांत ते सक्रीय जाल्ले आसा. आयज पर्यंत लुपीन फावंडेशनान आमच्या गांवांत लोकोपयोगी अशी खूब कामां केल्ली आहा. तितूंतली थोडी अशी कामां आसा की तेंच्यांनी पंचायतीक लागून एक वॉटर फॅसिलिटी ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटी पंचायतीन एक दिल्लो आसा, जेचो उपयोग पंचायत स्टाफ, आमचे हांगासर आसलेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लोक, जिमनेसियमाक जे यंगस्टर येतात ते, हेल्थ ऑफिसाचो स्टाफ, तसोच पोस्ट ऑफिसाचो स्टाफ आनी भायले जे लोक जे पंचायतीन विविध कामांक लागून येता ते तेजो उपयोग करतात. तशेंच आमच्या महालक्ष्मी हायस्कुलान तेंच्यांनी ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटी दिल्ली आसा, जेचो फायदो स्कुलाचे सगळे स्टुडंट्स जावं तेंचो स्टाफ बरे पद्दतीन करता. तशेंच कुडण्या गांवचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां आयदनां दिवन तांकां मदत केल्या की तेंच्यांनी खंय तरी स्वावलंबी जावचें म्हणून. तशेंच कुडण्या गांवांत तेंच्यांनी खूब जाग्यांचेर जेचे रस्त्याचे सायनबोर्ड्स आसा ते प्रोवायड केल्ले आसा, ते इन्स्टॉल केल्ले आसा. आय कॅम्प घडोवन हाडलेलो आसा, लोकांक फ्री स्पेक्टेकल्स दिल्ले आसा. आनी तेंचे हे जे कार्य आसा हें खरोखरच गौरवीत करण्यासारकें आसा. कुडण्या गांवांत आमकां तेंचो खूब हेल्प जाता. तेंच्यांनी हांव लुपीन फावंडेशनाचो सगळो स्टाफ, तेंचे सगळे पदाधिकारी, हेंचे कुडण्या ग्रामपंचायतीच्या पंचायत मंडळाच्या वतीन आनी ग्रामस्थाच्या वतीन तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. बरेचदा आमी वुमन एम्पावरमेंट बद्दल उलयता, बायलांक सशक्त करप, तांकां मदत करप, तांकां एम्पावर करप, हे खूबदां आमी उलयता. बट कितपत आमी एज मे बी कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ दीस सोसायटी आमी त्या खातीर काम करता इज समथींग दॅट इज अ बीग क्वेश्चन टू बी आन्सर्ड. बट लुपीन फावंडेशन हें एक पावल फुडें वचून वुमन एम्पावरमेंटा खातीर खूब काम करता. हांव हें सांगिना, ऑब्वियसली लुपीनाचे जे ऑफिशियल्स आसात तेंच्या कडच्यान जाणून घेवया नाका. बट ह्या अशाच एका महिले कडेन जी रावता कुडण्या गांवांत आणि तिच्या कडच्यान जाणून घेवया तिका कशें मदत केली लुपीन फावंडेशनान. आणि जी मदत असली ती फक्त तिका न्ही तर एंटायर ती कम्युनिटी आसा, महिला मंडळ आसा तेंच्या पर्यंत लास्ट पर्सन मेरेन ती कशी पावली मदत ती जाणून घेवया आमच्या ह्या सेगमेंटान. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या उद्देशान आमच्या आमदारान जेन्ना निवडून येयले ते पर्यंत सगळ्यांक आमकां बायलांक आत्मनिर्भर जावची, स्वता आपल्या पांयार उबी रावची म्हणून सगळे कडेन आमचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीत वेरियस आमकां ट्रेनिंगां दिल्या. जावं ती कॉयराची आसत, खाद्य पदार्थ करपाचे आसत, बेकरी आयटम आसत, क्रोशा, एम्ब्रॉयडरी, टेलरींग, सगळ्या सॅक्टरांनी आमकां
कोणाक जशें वचपाक जाय फुडें ती ट्रेनिंगां दिल्या. त्या तेजेर आमकां लुपिना कंपनी बरोबर आमकां टाय अप करून दिली आनी त्या कंपनीन आमकां खूब हेल्प केलो, जे करून आमकां आमचे कितें सेल आसा तो वेवस्थीत जावचो आनी आमकां त्या सेल कितें खाद्यपदार्थ करतना तेंचे थोडें आमकां योगदान आसा की ते आमचे करूंक शकलीं बायलां. म्हणजे तेंच्यांनी आमकां मटेरियल थोडें सप्लाय केलें आनी थोडे आमकां कायली दिल्यो आमकां. आमच्या सांखळी मतदारसंघात 220 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, त्यातल्या थोड्या मोजक्यांक जे खाण करपाचे सॅक्टर हितून हे फुडें वचपाक सोदता तांकां तेंच्यांनी हेल्प केलो आनी तेंच्यांनी वेगळी वेगळी आमकां अशी हेल्प केली. लुपीन कंपनीन तेंच्या कंपनीन सुद्दां आमकां व्हेली. आमकां तेंच्या वेर्ना कंपनी आसा थंयसर आमचो दिवाळीचो सेल लायलो आनी बरे तरेन आमचो सेल जालो आनी तेंचो सदांच आमकां असो हेल्प आसता आनी ते आमकां सदांच जशे आमचे आमदार मोटिवेट करता तशेंच तेवूय आमकां कसल्याय कामाक हेल्प करपाक मोटिवेट करता आनी तेंचो आमकां सदांच हेल्प आसता. एका कॉर्पोरेट जॉबान बरोच वर्सां काम करतकूच तांकां दिसलें की आतां पुरो, आतां खंय तरी आमी शेती कडेन वळया, आपले जे वडिलांचे किंवा जाणट्यांचे जी जमीन आसा ती पिकोवया आनी एग्रीकल्चरा कडेन वळया. ही काणी आसा सुभाष मळिकाची. सुभाष मळिक जे डायरेक्टर आसा गोमांचल डेरीचे, तुमी तांची बायट आयकली इन टर्म्स ऑफ गोमांचल डेरी, बट ते स्वता शेतकरी जाले आफ्टर लिव्हिंग अ कॉर्पोरेट लायफ आनी आयज ते बऱ्या प्रकारे शेती करता, वेगवेगळे पीक ते आपल्या लँडान कल्टिवेट करता. जाणून घेवया तांची स्टोरी बिकॉज इज क्वायट मोटिवेशनल. बिकॉज जेन्ना हांवें तांची स्टोरी आयकली तेन्ना म्हाकाय खरेंच दिसलें की इट इज टायम दॅट यू शूड मूव टू एग्रीकल्चर. हांव सुभाष शंकर मळीक, कुडणे गांवांतलो शेतकरी. गेली 5 वर्सां हांव ह्या शेती धंद्यान वावरत आसा. ह्यान पयलीं हांव 2015 वेदांतान कंपनी जी पयलीं सेजागांव म्हणटाली ते वेदांतान कंपनी हांव अधिकारी म्हणून काम करतालो. गेली 26 वर्सां कंपनीन काम केल्या उपरांत आतां म्हटलें की आतां नोकरी बस जाली, आतां परत एकदां आमी शेती कडेन वळया. ह्या धंद्यान हांवें VRS घेतली आनी म्हाजी जी आमची जाणट्यांची जमीन आसली ती सगळी पडीक जमीन आसलेली आनी हे पडीक जमनीन हांवें पयलीं म्हटल्यार हांगासर भेंड्याचें पीक घेतलें. सादारणशे 2200 स्क्वेअर मिटर जागा आसा आमची आनी ते 2200 स्क्वेअर मिटर जागेन हांवें हांगासर भेंड्याचे पयलीं क्रॉप्स घेतले. म्हाका हे क्रॉप्स घेवपा खातीर म्हाका जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा सांखळी, जो हांव मुद्दम प्रामुख्यान किशोर भावेचें नांव घेता की तेणी म्हाका प्रोत्साहन केलें की सुभाष तूं कर. की हांगा तेणी म्हटलें की तूं जर इंट्रस्टेड जाल्यार आपूण तुका सगळें सहकार्य करता. आनी त्या पासून हांवें 2015 पासून भेंडीचें पीक घेतलें. हांवें म्हाजें पीक हांव जे हॉर्टिकल्चर आहा, गोवा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आहा ताका हांव हे घालतालो, भेंडी घालतालो. तेज्या उपरांत 2 वर्सां कंटिन्यू हांवें भेंडी घेतली. तेज्या उपरांत 3ऱ्या वर्सा म्हटलें की आतां क्रॉप्स चेंज करुया आनी तेज्या उपरांत हांवें म्हाका सांखळीचे आमचे जेडो गोविंद परब हेणी म्हाका सांगलें की आतां ते 3 वर्सां तुजे भेंडी जाली, आतां तुजें दुसरें पीक घे म्हटलें. म्हणजे हांवें ऑर्गेनीक हळद आनी ऑर्गेनीक आले हेचे हांवें 2 प्लॉट केले आनी फाटल्या 2 वर्सां पर्यंत हांव हे हळद आनी जे आमचे आल्याचें हांव पीक घेता. ऑर्गेनीक जर तुमी फार्मींग करता जाल्यार आमी तुमकां सगळें सहकार्य करता. तेणी म्हटलें की तुमकां आपूण मॅन्युअल दिता, जे मॅन्युअल म्हणजे जे वर्मी कंपोस्ट म्हणटा ते वर्मी कंपोस्ट तेणी म्हाका हेका दिलें म्हाका. आनी पोरू हांवें मोठ्या प्रमाणान आले काडले. हांवें हे गोवोरमेंटाक हांवें 50-60 किलो बी म्हणून गोवोरमेंटाक दिलें आनी बाकीचे हांवें एक 100 किलो हांवें अशें लोकांक हांवें विकलें. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात म्हाका तितून फायदो जालो. आनी जी हांवें ती हळद काडलेली ती हळद काडून हांवें ती स्वताहून ती तेजी पावडर केली आनी हांवें लोकांक इंडिविज्युअल लोकांक दिली. मोठ्या प्रमाणात ऑर्गेनीक हळदीक म्हाका खुबसो डिमांड येयलो. म्हाज्या कडेन लोकांनी खुबशे म्हाका सांगलें की आपणाक हळद जाय म्हणून. म्हाज्या कडेन ती तितको क्वॉन्टिटी ना जाली म्हणून अंदू कितें केलें की म्हाका लोकांनी आतांच म्हाका ऑर्डर दिल्ली की म्हाका ऑर्गेनीक जी हळद तुमची पावडर आहा ती म्हाका मेळपा जाय अशें म्हणून. लुपीन फावंडेशन आमकां बऱ्या पैकी आमच्या कुडण्या गांवांत हांगासर येवन 2 वर्सां जालीं. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ते आमकां फार्मराक हेल्प करता. जेन्ना एका कंपनीक दिसता की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंडर काम करचें, त्या खातीर एक कोण तरी कॉर्डिनेटर लागता. तुमी थंयच्यान जर हो प्रोग्राम पळयता जाल्यार एक नांव आवर्जून लोकांनी घेतलें, तें म्हळ्यार फ्रांसीस बाबाचें. फ्रांसीस बाब जे हेड करता CSR डिविजन आनी ते ग्रासरूट लेवलाचेर लोकां कडेन काम करता, तांचे कडेन रेगुलर इंटरॅक्ट करता, तांकां वेगवेगळे कोर्सीस किंवा वर्कशॉप्स म्हणा किंवा तांकां वेगवेगळे जे टॅक्नॉलॉजी आसा ती इनकॉर्पोरेट करून तांकां आपल्याक स्वताक एम्पावर कशें करचें ह्या खातीर खूब झडत आसा. सो आय थिंक इट इज नाव टायम टू मीट फ्रांसीस बाब फ्रॉम लुपीन फावंडेशन टू नो अबाउट हिज विजन अँड वॉट has been the support that he has got from all the people across that he has worked with.
Lupin Foundation was started in India in 1988, much before CSR became mandatory in India. From Rajasthan, we started our CSR activities, and now today we are working at least in 19 centers all over India, and Goa is one of the centers. In Goa, we started in 2014, June 30th, and since then we have been working towards rural development as a holistic approach, where we started our work in Pennem with just 5 village panchayats, and later on we moved towards other village panchayats, and today we are working in 2 blocks, that is Pennem and Saklim. Now, when I look back, like 6 years ago when we started our work, the real satisfaction lies like when we visit these beneficiaries randomly and they express their gratitude. And 6 years ago, the small help which we have done, they are continuing with that same fervor and they are become successful. When we thought of working in these areas, initially we had started with school education, then we moved towards women empowerment, where we will see women who are engaged in midday meal program. Then there are self-employed youth who are like a mechanic and an electrician. There is a local hotel which we had helped to start. There are poultry beneficiaries, both men and women. So we feel like we have really done a impactful work, and this is what gives us like a real happiness. And later on we started our activities in Saklim, where we have given more given more importance on self-employment and organic farming, where the farmers are already turning into organic cultivators. And in future too, we are, as our executive director has suggested, we are moving towards empowerment line, and we are going more towards convergence of government schemes, where there are many schemes. We will be helping the people to avail these schemes also. वेल हो आसलो आमचो फोकस विथ लुपीन फाउंडेशन एस्पेशली इन कुडणे विलेज. नेक्स्ट विकान जेन्ना आमी मेळटले तेन्ना आवर्जून ह्या इब्रामपूर गांवान 2014 तेंच्यांनी काम सुरू केलें, लुपीन फाउंडेशनान काम सुरू केलें, एक्रॉस सेक्टर काम केलें, एंड इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. जेन्ना आमी त्या गांवान भोंवता, जेन्ना आमी त्या लोकांक मेळटा, तेन्ना आवर्जून ते लुपीन फाउंडेशनाचे बरे रिस्पेक्टफुली नांव घेता. आनी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट की इनिशियली जेन्ना आमकां कोणी मदत करता तेन्ना आमकां रियलायज जायना की त्या मदतीचे आमकां कितको फायदो जातलो. बट ओवर दीस कोर्स ऑफ इयर्स, मे बी 2 वर्सां, 4 वर्सां, 5 वर्सां, 6 वर्सां, 2014च्यान जर तेंच्यांनी काम केलां जाल्यार इट इज ऑलरेडी 6 years दॅट दे आर वर्किंग इन दॅट विलेज. आनी कशा ह्या विलेजर्सांक, कशा ह्या लोकांक तांच्यांनी एम्पावर केलें हें आवर्जून पळयात फुडल्या भागाच्या आमच्या एपिसोडान. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोवा कनेक्ट. आणि जो आमचो फोकस आसा ऑन लुपीन फाउंडेशन इन दीस वीक एंड द नेक्स्ट वीक्स एपिसोड. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात प्रुडंट.